जेरार्ड पेरेरा युनियन लीडर आशिल्ले लेट जेरार्ड पेरेरा तेन्ना तेणें कितें सांगलें ओ पळय कोमदार लँड आसा म्हाजे न्यू वाडे म्हाजे ओन कॉन्स्टिट्युएंसी लोक जाय थिंगा बांदा म्हूण लोकांनी बांदली आज ती घरां 30 वर्सां 40 वर्सां जाल्ली आसा हे जे डेमोलिश कर म्हणटा कोमदाद जमनीचेर घरां बांदला ती ही घरां डेमोलिश करून तेंची आतां तिसरी पिळगी जाली 2 जनरेशन जावन तिसरी जनरेशन हांकां लोकां रस्त्यार हाडपाचे रस्त्यार उडोवपाचे गव्हर्नमेंट डुईंग एकवटेच्यान मोवीन हायकोर्टाची ऑर्डर आसा हायकोर्ट पळयतना लिगॅलिटी काय इलिगॅलिटी पळयता सरकाराक पळयता आसतना देखून हांव म्हणटा तातूंत भितर ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स मागीर ह्यो सगळ्यो तुमी म्हणटा त्यो गजाली सगळ्यो पळोवच्यो पडटल्यो हाव आर यू लुकिंग एट तुमी फुडले सेशनाक लेजिस्लेशन हाडटात हे लास्ट टायम आमचे ऑर्डिनन्स ऑलमोस्ट रेडी आसले असेंब्ली डिक्लेअर केल्ले कारणान आतां हे असेंब्लीन ते बील येवपाचें आसा घरां लिगलायज करपाचें हे सेशनान घरां लिगल करपाक डेफिनेटली बील येतले ही समजुणी म्हाका मान्य मुख्यमंत्र्यांनी दिला आनी आमकां सगळ्या मंत्र्यांक खबर आसा तेन्ना एक कट ऑफ डेट कर सपोज आज एज ऑफ जून 2025 कर ते उपरांत असो कायदो आनी एक सुद्दां इल्लीगल तयार जावपा जायना जशें मर्डर केल्या कोण भितर पडटा आनी इल्लीगल बांदपाचे प्रयत्न सुद्दां केल्या सोमते भितर अशें कायदो येवपा जाय लोकांक भिरांत म्हणटा ती आसपा जाय नाल्यार हो सदां कंटिन्युअस प्रोसेस आख्खें गोंय इल्लीगल Illegality will become a continuous process. Yes, so it should not become a continuous process. That's why simultaneously it should be made very stringent whether secretaries in the panchayat, whether it is chief officers in the municipality or councillors, they should be held liable. गोंयकारी डिफायन करा म्हणटा ते It is very difficult. It is next to impossible to really define Goan that way. तशें आज सुद्दां मॅक्सिमम तूं जाणा हुंयसून क्रिटिसिजम येता ते सगळे दुसरे देशांनी वचून बरें रावपाचें करपाचें मॅक्सिमम क्रिटिसिजम थिंगासून येता आनी हिंगा जे कोण रावता तेणी कश्ट घेता तेणी भोगपाचें सो हू इज द रियल गोवन हेच तुका होच प्रश्न विचारल्यार तूं डिफायन करपाक गेल्यार जावपा ना न्हू ऑल हॅव टू बी ऑन द मेन पेज ऑर द सेम पेज आनी सेम पेजीर आसल्यारूच हें सोंपेपण मेळटलें पूण मोहीन बाब म्हाका मुद्दम विचारपाक एक गजाल आमकां तरी पळयल्यार दिसता की देर इज नो युनॅनिमिटी विदीन द रुलींग डिस्पेन्सेशन एंड इवन इन द कॅबिनेट ऑन दीस मॅटर इजंट इट अ फॅक्ट कारण हो नवीन काय इशू न्ही आतां इतली वर्सां जाल्यार आमी उलयतात युनॅनिमिटी ना न्ही सी what unanimity never came for so many years don't expect it to happen now suddenly just because we have notified a policy. I sit as a minister for the state of Goa. एकदा कॉन्स्टिट्युन्सीचे ते इल्ले वेळा ते विशयाचेर विसरचे पडटा आनी ते हांवें केलें लास्ट इलेक्शनाक आनी व्हडले रिस्क घेयले गोडी दुसरे भियेता आसतले ते रिस्क घेवपाक सोदना ते चित्ता आपले कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें जातले आपले टॅक्सीवाले कितें करतले की एप नाका रेट्स ऑनलायन असले पुरो म्हणून हो फॉर्म्युला आनी कितें तेच हांव म्हणटा तेंचे मनान एक कन्फ्युजन कशें आसा आनी समजपा जाय जे दिसा सगळे समजतले आनी वेन दे कम ऑन द सेम पेज हांवें सुरवातेक सांगलां तशें तेन्ना हो विशयाचो सुटावो जातलो.